निमणे तळ्यांत मळ्यांत सोंपलें. मडगांव पणजी येरादारी आता वाया दाबोळी मार्गान. कुट्टाळच्या शेतकारांनी आपली शेतां सरकाराक तात्पुरती दिवपाक न्हयकार दिलो. पूण वास्को बदला येरादारी चिखलेसावन घुंवडायतले. अंतरय 22 किलोमिटरां बदला 14 किलोमिटरांचेर येतलें. मात मुखावेल्या 3 म्हयन्यां मेरेन हो द्राविडी प्राणायाम सुरू जावचो ना. कुट्टाळे ते वेर्णाच्या शरयू टोयोटा शोरूमा मेरेनच्या जुवारी पुलाच्या खांब्यांचेर फातरी घालपाचें काम बेगीनच सुरू जातलें. ते खातीर कंत्राटदाराक कुट्टाळे सावन वेर्णाच्या शरयू टोयोटा मेरेनचो 1.5 किलोमिटराचो रस्तो अडवचो पडटलो. ह्या रस्त्यावेल्यान दर दिसा सुमार 1 लाख वाहनां यो वच करतात. ती आतां चिखलेच्यान घुंवडावची पडटली. मंत्री, आमदार आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे सुवातेची आयतारा पळोवणी केली. त्यान पयलीं तांणी कुट्टाळेच्या शेतकारांची भेट घेतली. शेतकारांनी आपली शेतां सरकाराक तात्पुरती दिवपाक न्हयकार दिलो. तांणी जर एक 14चे उतारो अलॉंग विथ एफिडेविट घरची जर दीत आमी आतां आमचे एंडिंग इयर आसा 2 म्हयने एंडिंग इयर जाले बरोबर 2 म्हयने भितर बाय मे दे वील गेट देयर पेमेंट. दिस इज वन थिंग. सेकंड थिंग, वी डोंट वॉन्ट टू टच एनी ऑफ द लँड ऑफ देयर्स एट दिस स्टेज एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ all farmers and as per the request of our MLA Madam Elena Saldana. So we are finalizing mostly diversion by preparing all new alignment what we decided. Sir, मागीर फुडें कितें तांचे कडेन उलोवप बी जातलें आनी कांय ना आनी दिस इज फुल स्टॉप. ह्या प्रस्नावयल्यान भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराक पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, कुट्टाळेची आमदार एलिना साल्ढाना आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय वांगडा मोठी कसरत करची पडली. We need the bridge to work to be completed, but we have to ensure that least trouble is given to the locals of the different areas. I think from my constituency, starting from meeting point, the main area that we discussed today is the MES junction area. I think our PWD minister has taken various points that need to be enforced and put in order so that the traffic can move at ease. And most of the changes that are needed are in Mr. Mobin's constituency. आता ट्रॅफिक जेन्ना डायवर्ट करता चड गरजेन जावन आसा बाय लेन सायड लेन जे करता आनी हुंय क्रिटिकल पॉयंट आहा थिंगा ट्रॅफिक ईज करपाक इदर यू एलिवेट द रोड ऑर ब्रिज बांदपाचे ते आमी कितें हुंय बांदपाचे ते दाखयला. पूण डायवर्ट करता तेन्ना म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन आसून दी कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युन्सी आसून दी बाय आलिनाचे ते लोकांक त्रास जावपा जायना. तेका लागून ते कशें सोंपेपण हाडपाक आनी सगळ्यांक जाता तितले कमी त्रास दिवन फुडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयचो बरो जावचो म्हूण आमी पावलां मारता. आतां आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन मातशें जास्त इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून आमकां मेळटलो. फाल्यां जुवारी ब्रिज चालू जाली तो इन्फ्रास्ट्रक्चर ते काडून व्हरपाना तो उरलो. I am affected by the 21 kilometers extra which we will have to travel every day. So तो जर कसो रिड्यूस जाता ताजे जर कितें जाता जाल्यार आमकां साश्टीकारांक बरें ना जाल्यार हे आमकां हो त्रास and for which we are going to be targeted. So तो प्रॉब्लेम आमी कसो तो सॉल्व करता आनी all these works have to be completed. That will be a precondition. तें जावनूच मागीर बंद जातलें. I am personally still hopeful that something different happens by which this diversion is avoided if possible. So that is what the people of South Goa want. निमाणे कडेन तांणी येरादारी घुंवडावपाचो निर्णय घेतलो. पूण वास्कोच्यान न्ही जाल्यार चिखलेच्यान. ताका लागून 22 किलोमिटराचें अंतर आतां उणें जावन 14 किलोमिटराचेर पावलां. पूण ते खातीर थळाव्या अंतर्गत रस्त्यांक ज्यादा सुविधा दिवपाच्यो थारायला. वेर्णा सर्कल वाया जुवारी त्यानंतर जुवारीचो जो मेन रोड आसा भितर सरपाचो ते जंक्शनाक जे मुखार आयले नंतर देर इज अ लेफ्ट रायट टर्न गोईंग डावन ऑन चिखली रोड. त्या रोडाक आमी वन वे ट्रॅफिक करून थंय जॉईन करून जो ट्रॅफिक पणजे वचपाक जाय ताका ऑल्टरनेट रूट दिवन पणजे सोडपाचो आनी आमी परत जो वास्को घेवपाक जाय तो लेफ्ट टर्न तांकां तयार करून तो चिखलेच्यान वास्को वचपाचो अशें आमी ठरयलां. आनी त्या खातीर ज्यो गोष्टी खंय करपाक जाय किंवा हांगा स्ट्रेंथनिंग रोडाक करपाक जाय किंवा खंय 2 वे रोड करपाक जाय ते आमी करपाचें डिसिजन आमची मिटींग दुसरी मिटींग जाली तिसरी मिटींग जाल्या नंतर कळयता. आमी 2 दिसांत पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आमचे जे आसा ते ड्रॉविंग्स तयार करतले
आणि ड्रॉविंग्स तयार करून आमी परत एकदां नेवी बरोबर बसपाचें आसा. त्याच दिसा आमी ती ड्रॉविंग्स एकामेकांक दाखोवन ज्या दिसा नेवी बसून आमी फुडलें काम चालू. दॅट वील कर्टेल अर्लियर 22 किलोमीटर टू 14 किलोमीटर. ऑल points when we complete after execution of work, we will not divert the transport. अप्रॉक्सिमेट टायमिंग सर कितने? I can't give you. आम्ही बसूकूच ना. 3 महिने वयर लागतं आणि काय. कुठ्ठाळेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले.